केन्नाय एक तापट मारले दोन तापट खावपाची तयारी दवरूंक जाय। आमी अजून पर्यंत हे गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट 7 वर्सांनी 4 केसी हायकोर्टान जिखलेले आसा, 5वी जिखतले। दिवपाची गरज ना, साखळीकारांक सांगता 8 महिने उरला, ट्रान्सफर मारूं शकता, कामांक काडूं शकता। 8 महिने 8 महिने कळ सुसा, तेजे मागीर पावर ना जाल्यार कोणाची ट्रान्सफर मारतलो, हे तुमी लक्षांत दवरा। दिवपाची गरज ना, तुमचो मत तुमचो अधिकार आसा, तुमी तो तुमकां जाय ते मारूंक जाय। इवन आफ्टर युजींग फूल फोर्स बीजेपीचे आख्खे साखळी मंडळ, more than 100 कार्यकर्ताs, top notch, including CM and his wife had camped there for 2 hours whole day. तरी असताना पोलीस प्रोटेक्शन वापरून पैसे वाटलेले, तरी असताना आम्ही जिंकले। सध्या तो विजय झालो। टुगेदर फॉर साखळी पॅनल हे साखळीकार विकासाचे खातीर काम करता, साखळीकारा खातीर काम करता, लोकांक प्रूव करून दिले। ताकाच लागून आमचो 108 आमी रियाज म्हणटा ताणी परत एकदा प्रूव केले, हे 4थी फावट। उजार वाड्यार रियाज खान म्हणटा पळय तोच कॅन्डिडेट निवडून येतलो आनी तो आमचो खामो हा टुगेदर पॅनलाचो। आमी जिखून येयले, आमचे 7 जाल्ले आसा, तांकां मातसो जालो जाल्यार रिजायन करचें। वी वे कॉन्फिडंट, ताकाच लागून आमी 18 तारखेर नो कॉन्फिडंस मोशन ऑलरेडी DMN सबमीट केल्ले आसा। बिफोर द रिजल्ट्स वी हॅव सबमिटेड no confidence motion against the chairperson. He doesn't have majority on 18. ते लोकांक कळूंक जाय, डिस्क्वॉलिफिकेशन पिटिशन गव्हर्मेंटाच्या हातीन आसा। इट इज द मिनिस्टर हू डिसाइड्स। मिनिस्टर कोणाचो? तेंचो। कोर्ट आसा न्हू, कोर्टान हालींच हायकोर्टान आनी सुप्रीम कोर्टान सनसनी तापड वाजयल्ले आहा, परत एकदा वाजयतलो ही म्हाका खात्री आसा।